एक सोडून घाली आनी तुमकांय सगळ्यांक खबर आसतली. आतां आमच्यांनी हे ज्यो प्रेस आपोवपाक वेगळे वेगळे प्रेसाचे अधिकारी हांगा आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान कन्सर्न ऑथॉरिटी पावपाक जाय म्हणून आमी हे प्रेस आपयला. म्हणजे बोले आमगे बाब सालीम आहा, एक हिंदू भाव, मुसलमान भाव, आमगे वो आहा कोण आमगे सामेर. आमी हिंगा गोंयांत सगळे वेगळे वेगळे धर्माचे आमी बरी सवस्कायेन रावताय. आमगेलो देश मल्टी रिलिजन, मल्टी कल्चर, मल्टी लँग्वेजीस आनी कोणाक गेले केन्नाय प्रॉब्लेम जालो ना आनी कोणाक धर्माचे कोण उलयना कोणागे धर्माचे. आनी म्हाकाय जाल्यार दिसना केन्ना मुसलमान बाब आमगेले क्रिस्तांव धर्माचेर वा हिंदू धर्माचेर उलयता ते वो आमी क्रिस्तांव मुसलमानाचेर जावं हिंदूचे उलयता हांवें केन्ना हे स्टेटमेंट केलें ना. सो मुगेलो हिंगा सांगपाक सो आज मायनॉरिटीक आमगे कॅथलिकांक हिंगा त्रास करपाक लागले, हॅरेसमेंट करपाक लागले, आमगे रिलिजनाची हो. आतां म्हाका खबर आसा तुमकां सांगपाक दिसता म्हाका 2022 19 तारखेर एप्रिलाचे हांवें कोलवा हांवें कंप्लेन केलें जेन्ना सुभाष वेलिंगरान स्टेटमेंट केलो आमगे गोंय साहेबाचेर लॉर्ड पृथ्वीराम गोंय राखत म्हूण आनी गोंय साहेब म्हूण न्हू म्हूण. आतां आमी तेन्ना दिसता लॉर्ड पृथ्वीराम गोंय राखता आम कितले क्रिस्तांव दिसता बाबा आमगे गोंय साहेब राखत म्हूण. तितून कांय अर्थ ना, आमी कोणाचें कांय उलयलें ना. पूण तेजो ना हे डिव्हिजन करता म्हूण हांवें कंप्लेन केलें कोलवा पुलीस स्टेशन आनी तेजेर चवकशी जावना, तेजें एक्शन जावना आनी त्या पासत त्या काळार तर लायटली गेले. आनी 2024 ऑक्टोबराचे 3 तारखेर तेणें हायकोर्ट स्टेटमेंट केलो गोंय साहेबाचो DNA टेस्ट करता म्हणून. प्रोटेस्ट केलो लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी, वेगळ्या वेगळ्या धर्मा लोकांनी मडगांव प्रोटेस्ट केलो आनी 3 दीस पासून प्रोटेस्ट करून रस्ते मडगांव येवपाक जाणटे लोकांक जावं कोणाक इस्कॉलाक वचपाक त्रास जाले भुरग्यांक. म्हाका खबर आसा 6 तारखेर ऑक्टोबराचे हांव भुरग्यां आड वयतालो, म्हाकाय आड आयलो. एज अ पब्लीक रेस्पेक्टेड वन पॉयंट ऑफ टायम हांव देंवलो गाडयेंतलो आनी पुलिसांक सांगलें बाबा हे त्रास गोंयचे पयशे कित्याक एक मनशाक लागून आख्खी पोरसां रस्त्याचेर येयलो. तुमकोणें हो मनीस मेळना, सुभाष वेलिंगर मेळना तुमकां हे लोकांक जस्टिफाय करून दिवपाक. आनी हो स्टेटमेंट हांवें गाडयेंतून देंवन केलो. आयज थिंगा विटनेस म्हूण दाखयता सुनीता सावंत SP आहलोले, निलेश राणे DSP आहलोलो आनी म्हजेर FIR केलो हांव रस्तो ब्लॉक करूं म्हणून. आनी तुमी जाणा आसतले आयज हायकोर्टा प्रमाणे कोण आमदार आहाय, कोण एक्स MLA आहाय, कोण MP आहाय, तेंचेर त्यो फास्ट ट्रॅकाक केस जावपा जायो, चलपा जायो. म्हाका दर हो मॅटर दर विकाक म्हाका कोर्टा वचचें पडटा, दर विकाक. सो आनी एक दीस हांव तर कोर्टा एटेंड जायना, आपलो पुलीस नोटीस येता हांवें स्कीप केलें म्हूण. सो आयज म्हाका आयज ही चोडवण जाली ती तुमी चोयला आसतली वास्तू लॉर्ड पृथ्वीराम जयंतीकू हो एक कोण गावतम म्हूण थिंगा भाशण करता आनी भाशण करता आसतना थिंग कोण आहा, थिंगा मिनिस्टर आहा, रिस्पॉन्सिबल मॅन हू आर लॉ मेकर मोविन गुदीन आहा. आतां तेगे धर्माचे हांव उलयना, थिंगा तेगेले एकल्या कोण धर्मीक भाव हिंदू गेलो तेणें म्हणला कट्टर हिंदू म्हूण मोविन गुदीनो
आनी मुदी म्हाका दिसता हांव नाका हुंच्या कट्टर ताका दिसती पळटो ओ आमकां तरी पब्लिकली खबर ना बाबा हो परत काजार जाला हिंदू कडेन डिवोर्स केदो जाला आमकां कांय खबर ना पूण तेका तो दिसता हो कट्टर हिंदू म्हणून ते जोतीर गायले आनी खूंय आरती उबाल म्हणून म्हाका दिसता तो हुंच्याचो कट्टर तो तरी आसतना तेजें कांय उलयना ही इज अ मेजर इन एज तेणें तर आपल्याक धरून तर चेंज केलो तर तेगे प्रॉब्लेम आमगे प्रॉब्लेम न्हू पूण थिंगा मोविनूय स्टेटमेंट कोता आयज तो गांवतमान तो स्टेटमेंट केलो थिंगा आमगे गोंय साहेबाक ते सान फ्रांसिस्को झेवियरा नांवान इस्कॉल आहाय गोंय साहेबाक कीड पडलो आहाय म्हणटो हे आमी गोंयकारांनी आमी कॅथलीक लोकांनी कितून सोंसपाचें आनीक मोवीन म्हणटा थिंगा हे पयले विपक्षांनी हे पयले खुवेलो आहा देखून हे उलयच पडटा म्हणटो ताका कावर करता ताका सांगना हे बेकायदेपूर म्हणून सांगना हांव नको तेका हाडलो चेड आहा तो हिंदू जालो नको कित्याक जायते फावटी हांव कोण व्हिडिओ काडटाय व्हिडिओ केलो कोणी आयकिलाय कोण मोवीन गुदीन कोण हिंदू को जाला ते कोण हिंदू को जालो मुसलमानाक आमी सगळे बरे भाशेन वता कोणाक प्रॉब्लेम ना मुगले प्रॉब्लेम ना आनी म्हाकाय खबर ना तो मुसलमान जालो हिंदू जालो म्हाका खबर ना कित्याक आयकला तेंगे एक धर्मीक भाव सांगता कट्टर हिंदू म्हूण मुगे सांगपा इतलेंच आज हांव हिंगा ह्या माध्यमांतल्यान हांव रिस्पॉन्सिबल करता ज्युडिशरी इनवॉल्व आहा हिंगा गोंयचे फूट घालपाक ज्युडिशरी इनवॉल्व आहा हांव तुका मागता हें कार्ड जावपाचें पडना लेट द ज्युडिशरी टेक एक्शन अगेन्स्ट मी आयज तर पुलीस तर हेजेर एक्शन घेयनाय सू मोठो कोर्टान घेवपाक जाता कोर्ट कित्याक इंटरफियरन्स जायना हिंगा तुमकां जाय लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जालोले गोंयांत ज्युडिशरीक जाय ते हायकोर्टाक जजीस आहाय तांकां जाय हिंगा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जालोले क्रिएट तसो एटमॉस्फियर क्रिएट जालोले हिंदू मुसलमान कॅथलीक झुजलो जाय म्हाका दिसता तांकां जाय कित्याक ते एक्शन घेयना हिंगा आमी आयज तुमकां आयज क्रिस्तांव गेले सेंटिमेंट हर्ट जाले म्हूण 2024 लोक रस्त्यार येयलो 500 लोकांच्यो केस जाल्यो पूण ते जो स्टेटमेंट केलोलो सुभाष वेळीकाराक बिचल वन सरांट केलो तोय पक्षा अधिकारी आहा म्हणजे खंयची मानश म्हणून तेका हांव नको त्या कोर्टाक कितू पाटा पळय हांव नको तोय पॉलिटिशियनूच पूण म्हाका 2 आठवड्याक आपयन ते कोर्टान हे मॅटरा लागून पूण आयज म्हाका हायकोर्टान तरी डायरेक्टीव दिले लो कोर्टाक ज्यो मिनिस्टरांक गेल्यो आमदारांक गेल्यो एक्स MLA आहाय तेंगेल्यो केस ताबडतोब काबार जावपाक जाय म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता हिंगा खूंय जाल्यार ज्युडिशरी हिंगा इनवॉल्व आहा आमचे गोंयचो पीस आनी हार्मोनी बेडे करपाक डिस्टर्ब करपाक हिंगा ज्युडिशरी आहा ज्युडिशरीन दाखोवचें आयज ज्युडिशरीन डायरेक्टीव दिवचे सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर ह्या मनशाक गांवतान कट्टर ताका एरेस्ट करपाक 48 आवर्सां भितर ना जाल्यार गोंया आयज आमी केन्ना हांवें 15 वर्सां आमदार काडल्या हांव केन्ना रस्त्याच्या लोकांक गेलें ना पूण आयज म्हाका दिसता गेले ते पार्टी 2024 प्रोटेस्ट जालो हांव प्रोटेस्टाक पार्ट घेवना पूण म्हाका दिसता आयज पार्ट घेवपाक गरज आहा लोकांक भायर काडपाक गरज आहा जे आमचे कॅथलीक आमदार आहाय मंत्री आहाय ह्या गव्हर्मेंट आहाय आयज एक कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका दिसता 30,000 सुमार वोटर आहाय 30,000 वोटर आहाय आनी ते आज म्हणटाय आमगे लोक आपल्याक आहा म्हणून जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांक ह्या सगळ्याकूच 25% तुमगेले वोटर आहाय त्या 25% ह्या वोटरांक रस्त्याची आहाय आनी दाखय तुमी ह्या दावा खातीर आहाय म्हणून तुमी वर्सा एक पार्टी गोंय साहेबा फेस्त येता हे सगळे आमदार मंत्री मुखार साहेब फ्रंट रोवाचेर बसलो आसताय आतां हांव नको ते फ्रंट रोवाचेर बसताय ते हरेक आपल्याक एक फेत आहा म्हूण गोंय साहेबाचेर देखून बसताय ओ लोकांक थोडो लोक तेगेलो कॅथलीक भाव आमगे त्या वाठारांनी आहा त्या मतदारसंघान आहा तेंका दाखोवपाक ओ तेंका प्लीज करपाक बसताय जाल्यार हांव नको ना बसताय खरें फेत आहा म्हूण 40 आमदार ती मुखार फर्स्ट रोवाचेर बसताय
जाल्यार हे आज सगळ्या आमदारांनी हिंगा स्टेटमेंट करचो आनी सगळ्या आमदारां मुखार सोन हेका एरेस्ट करून म्हाका 24 वरां भितर ना जाल्यार गोंयची परता भायर सुटली लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जाल्ले आनी हे लॉ ऑर्डर प्रॉब्लेम करपाक ज्युडिशरी भितर आहा ज्युडिशरीन हिंगा ताबडतोब डायरेक्टीव दिवपाक जाय पुलिसांक एरेस्ट करपाक म्हाका हिंगा FIR केलो नाका FIR कोण ताका एरेस्ट केलो जाय म्हाका मुगे मागणी आनी आज सगळे माझा सांगता आमी सगळे थोडे सेंटिमेंट हर्ट जालो आहाय हिंदूय तांकांय भाव वाडटा आहा तुमी पळयलें आसतलें वर्ल्ड कप फेस्ताक सगळे धर्मा लोक आसता हो सगळो लोक रस्त्यार येतलो आनी येवपाक गरज आहा आयज जर ज्युडिशरी सू मोटो घेवन डायरेक्टीव दिना पुलिसांक ताका एरेस्ट करपाक जाल्यार हांव आयको सांगता ही मेसेज ज्युडिशरी पावपाक जाय यू आर द रिस्पॉन्सिबल गोंयची वाट लागपाक ज्युडिशरी रिस्पॉन्सिबल तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर